फाल्यां एक वटपौर्णिमेचो उत्सव वटपौर्णिमा हो संपूर्ण देशात साजरो केल्लो वता। आज या खापरेश्वराच्या जाग्याचेर काही घटना फाटी घडिल्ल्यो, काही रस्त्यामुळे काही फाटी फुडें देवाचें हें करचें पडलें। तो मेन वड आशिल्लो तो काडचो पडलो आनी परत ताचें रोपण ऑलरेडी नैसर्गीक परत तो हांगा आज उबो जाल्लो आसा आनी ताजें सगळें जें कार्य आसा तें फाल्यांची तयारी दवरून आयचें कार्य आनी तांणी शिरवळकरांनी शुभारंभ केल्लो आसा। हांव सगळ्यान पयलीं परत खापरेश्वर देवाची प्रतिश्ठापना जावची म्हणून तांणी जे प्रयत्न केले तांच्या सगळ्यांच्या मना पासून हांव अभिनंदन करतां। आनी एक भावना खापरेश्वराच्या बाबतींत संपूर्ण परवळवासियांची न्हय, संपूर्ण गोंयवासियांची आसा आनी त्या जाग्याचेर परत एक स्थान उबें जाता हें पळोवन खूब आनंद जाता। ह्या जमनीचो मालक आनी सरकार हांच्या सगळ्या सहकार्यातून ही गोष्ट आज जाता। ही खरोखरच भाविकांच्या दृश्टीन म्हत्वाची आसा। सगळ्या भाविकांक ताचें अभिनंदन करता आनी तांणी जें कितें कार्य हांगा सुरू केलां हाची परत एकदां त्या खापरेश्वराची प्रचिती फुडें वचपाक एक मार्गदर्शक ठरतलें म्हणून सगळ्यांचें परत एकदां अभिनंदन।